प्रितीच्या बाबूंनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 37 ते 41 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की एक फारिजियो जेजूक आपल्या घरा आपयता जेवणा पासत. आनी जेजू बसता मेजार आनी जेवण कोमेस करच्या पयलीं तो हात धुयना आनी जेवण कोमेस करता. आनी तेन्ना हो फारिजियो पळयता आनी तो एकदम अजापता. हो जेजू हात धुयनासतना जेवण करता. कित्याक फारिजियो तांची संवय आसा हात धुवपाक, तोंड धुवपाक, सगळें बरें करून धुवन त्या उपरांत जेवपाक. आनी जेजू ह्या फारिजियोची नदर पडटा आनी तो म्हणटा, अरे तुमी फारिजियो पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणे आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण पिशे तुमी. भायलें तशेंच भितरलें तेंच देवान केलां न्हय. हय जेजू विचारता. देखूनच म्हणटा, तुमचे कडे आसा तितलें काडून दुबळ्यांक दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. भाव भयणीनो, आमी फकत जें आमी देवस्पणां कोत्ता, हें कोत्ता तें कोत्तात, आमकां फकत कितें गरज हें बरें करपाक, हात धुवपाक, तोंड धुवपाक, बरें न्हेसोवपाक. जें आमकां भायल्यान आहा त्याचेर आमची सगळी चोत्राय आसता. कोण कितें न्हेसला, कोण कितें मोचे घातल्यात, कोणाची हेअरस्टायल जाल्या, हें सगळें पळोवपाक दिसपट आमकां ही संवय जाल्या. पूण जेजू आयज कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा, देव मनशा भाशेन न्हय. आमी सगळें भायल्यान पळयता, सगळे धोबाजे जे भायल्यान आसता, हें केलां, फोग जाला, हें पुरसांव जाला, सगळें तें भायलें आमी पळयता, सगळो धोबाजो तो. पूण जेजू म्हणटा, हांव फकत मनशाच्या काळजाक पळयता. मनशाचें काळीज जेन्ना बरें आसता, मनीस जेन्ना तो आपल्या काळजान तान सगळें करता, मोगान चलता, तेन्ना तें देवाक मानता. भाव भयणीनो, आमी आतां ल्हानतान व्हड जाल्यान आनी आमकां सगळी आमची चोत्राय भायल्यान आमी खंयसर वचत जाल्यार मागणी करपाक कितें करीत जाल्यार सगलो लोक आमकां जें आमी थंयसर हाजीर आसा, कितें थंयसर सगळें धबाजो करता, ताचेर आमचो सगलो आमची चोत्राय आसता. पूण जेन्ना देवा कडेन आसता आमची चोत्राय, तो फकत आमच्या काळजाक पळयता. आनी जेन्ना मनशाचें काळीज मोगान आसता, देवाच्या मोगान आसता, ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर तांच्या काळजान रिगता, तेन्ना जे लोक कोत्ता, जे लोक उलयता, जे तांची संवय आसता, ती जाता मोगाची देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान हे फारिजियो लोक ते सगळें बरें कोत्ताले. ते इगोर्जेक वताले, ते आपले दुडू पयशे भिकाऱ्यांक घालताले आनी जें बरें देवस्पण आसलें तें कोत्ताले, ते मागणे कोत्ताले, सगळें बरें कोत्ताले, कांयच वायट करूं नासलें. पूण तांची काळजां देवा कडसून नासली. कित्याक ते सगळी जी चोत्राय आसली ती तांचेर आसताली. कित्याक जें ते कोत्ताले सगल्यांक दाखोवंक सोदताले की ते बरें एकदम शांत मनीस म्हणून, ते दाखोवंक सोदताले सगल्यांक की ते खरेंच देवाचे मनीस म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत ताका सामकें नागडे कोत्ता आनी ताका म्हणटा, तुमची काळजां जावन आसा एकदम मेळ्ळीं. तुमची काळजां जावन आसा फकत तुमच्या वयर. तुमची काळजां देवाच्या मोगान ना. आनी जेजू कितें म्हणटा तांकां, तुमच्या कडेन कितें जें आसा काडा आनी दुबळ्यांक दियात. कित्याक तांकां फकत पयशांची आस आसली. तांकां सगळें कितें जें कोत्ताले, कितले पयशे येतले तांच्या हातान, कितले पयशे ताका मेळटले, तेच तांची चोत्राय आसली. भाव भयण, जेन्ना आमी देवाचें काम कोत्ता, आमकां कसली गरज आहा, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देव आमकां सगळें दितलो, कित्याक ते आमी देवाचें काम कोत्ता. पूण आमची चोत्राय आसता ह्या पयशांचेर, हाचेर ताचेर, आनी आमी आमच्या शक्तीन आमच्या बळान करूंक सोदता सगळीं. तेन्ना तें देवाक नाकारता.
त्यो आमची आमची भायलो दबाजो पळोवंक इतलो खोशी ना, फकत आमचे काळीज जे ताच्या मोगान भरलां. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमचें काळीज आमी जेजूक भेटोवया. आतांचें उतर आमच्या काळजान रिगोवन आमचें दिसपट्टो जिवीत, आमचें दिसपट्टो गिराज आमी देवा कडसून मागून आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी हांव परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.